किचन आम्ही ऑफिस सरांचे ओपन केला आणि सकाळच्यान खूप लोक आयले की त्यांची समस्या किती आसा खंयचे कलेक्टर आसूं म्युनिसिपालिटी आसूं बाकी खंय त्यांची कामां आसात ती ते सगळे आज लोक आपली कामां घेवन आयले त्या प्रमाणे आमी आज तांकां त्यांची कितें डॉक्युमेंट्स आसले कितें आसलें कितें आसा ते सगळे आमी तेंचे बरोवन घेतले आनी त्या प्रमाणे आमी तेंचें काम आतां त्या प्रमाणे आमी करतले. सो सरान आतां 4 वर्सां ते आसा मिनिस्टर आशिल्ले म्हाका आनीक वर्स उरिल्ले सो ते वर्स हे करून ते आमी लोकांक ती कामां ती सगळी आमी लोकांनी आतां तितली आमी लोकांनी कामां करून घेतले आनी जी लेगसी आसा ते मोठे कार्य गोंया खातीर केलां लोकां खातीर केलां ते आमी फुडें व्हरतले हांव आनी जातलें. सो आतां इलेक्शनाचो जेन्ना प्रश्न येता म्हणटा बाय इलेक्शन जावपाचें आसा टिकेट BJPची कोणाक मेळटली आजून पर्यंत ठरना कशें कितें तूं आहा रॉय आसा कोणाक टिकेट मेळची जावं तुमचें कितें अपेक्षा कितें कशें कितें मुखार तुमी आतां फायट करतले जावं इलेक्शनाक कंटेस्ट करतले. आतां आमी BJPची कार्यकर्ते सो आतां पार्टी डिसायड करतले पार्टी डिसायड करतली की आमी तशें कांय म्हणपाक शकना पार्टी जे डिसायड करतली ते आमी आमकां मान्य ते पार्टी डिसायड करतले आनी ते पार्टी डिसायड करतले ते आमी मान्य करून फुडें वचतले. ओके फोंड्या वाठारांत जायते जे पार्टीचे लोक जे आसात जे मुखार सरलेले आसात इलेक्शन लडोवपाक आपले तेंचेर तुमचें कितें म्हणप ते तेंचे इंडिविज्युअल डिसिजन ते हांव तेंचे कांय उलोवपाक शकना की ते पार्टी डिसायड करतली आनी ते इंडिविज्युअल कोण आसा तेजेर हांव कांयच उलोवपाक शकना. ना फक्त आमकां इतलें म्हणलें की टिकेट समज रितेश तुका मेळ्ळी किंवा रॉयाक मेळ्ळी जाल्यार कशें कितें आसतलें फुडें वचपाचें. पार्टी जे डिसायड करता पार्टीचे डिसिजन फायनल आसता न्ही पार्टी डिसायड केलें की आमी फुडें वतले पूण हांव परत सांगता की हांव आनी रॉय आयच्यान जे आमी ऑफीस सुरू केलां दोगूय जाण सराचें जे कार्य आसा तें आमी दोगूय जाण फुडें वतले कांय आनी लोकांक आमी दोगूय जाण मेळपाक सुरू केलें लोक हांगा येता ऑफिसाक रॉय मेळटा हांवूय मेळटा आनी आमी लोकांनी काम दोगूय जाण कामां करतले आनी वेळीचे जे ती फुडें वतले.